Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. लॉकडाऊन संचारबंदी असताना 2 दिवसात 2 खून. सांताक्रूज शूटआउट प्रकरणा उपरांत हडफड्या खून. हॉटेलात वेटर म्हणून कामाक आशिल्ल्या यूपीच्या राम भरोसेन दुसरो वेटर विश्वनाथ गावसाक सुरो तोपलो. विश्वनाथ दोडामार्ग पिकोयेचो. सकाळी राम भरोसेक धरलो. मजगती सांताक्रूज शूटआउट प्रकरणात धरिल्ल्या 9 आरोपींक जुईजा मुखार उबे केले. सगळ्यांक 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. आयतार आशिल्ल्यान सुनावणी जुईजाच्या थियेच्या घरांत जाली. सांताक्रूजात इम्रान बेपारीच्या घरात घुसून मार्सेलिनो गँगान पिस्तुलान फारपेट केल्लो आनी हत्याऱ्यांनी गाडयो फोडिल्ल्यो. गुळी लागून गँगातलोच एकलो सोंपिल्लो. आदल्या वादांतल्यान हो प्रकार घडला म्हूण मुळावे चौकशेंत दिसून आयला. ह्या फुडें अशें चल्लें जाल्यार ही भिरांकूळ जावन आसतली. म्हाका याद येता जेन्ना रवी नायक चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे एंटी एलिमेंट्स बंद जाल्ले. तशें हांव चीफ मिनिस्टराक मागतां हेजेर कडक कारवाय दवरची. With regards to facts of this case, Mr. Marcelino Dias, what he has to say is this, that they had gone to the house of the other person, that is Mr. Imran Bepari, with an intention to damage his property and to create fear in his mind. When they entered his premises, there were gunshots fired on Mr. Marcelino and his friends, and in which the bullet was hit. Bullet injury was received by Mr. Sonu Yadav, who later succumbed to injuries in GMC. आरोपी आड 2 FIR नोंद जाला. इम्रान बेपारीक मारपाचो यत्न केला म्हूण पयलो FIR. सोनू यादवाचो खून केला म्हूण दुसरो FIR. लॉकडाऊन संचारबंदी असताना राज्यात मारामारी खून जाता म्हूण विरोधकांच्या हातात आयतेच खोलीत आयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.